हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन अवर 20th एपिसोड ऑफ युवापंथी विथ सचिन. हो वीक आमच्या खातीर खूप इम्पॉर्टंट आसा कारण ह्या विकाक आमी रिपब्लीक डे मनयता. पुराय देशा खातीर हो वीक भरपूर इम्पॉर्टंट आसा. 26 जानेवारी रिपब्लीक डे. आता रिपब्लीक डे म्हळ्यार तुज्या खातीर कितें हें तुवें म्हाका सांगपाक जाय आनी तुजो आन्सर जर खरेंच बरो आसा जाल्यार तुका एक प्रायज मेळपाक शकता फ्रॉम टीम युवापंथी विथ सचिन. आता तूं कसो आन्सर धाडपाक शकता. आमची एक ईमेल आयडी आसा features@prudentmedia.in. हाजेर वचून तूं म्हाका आन्सर धाडपाक शकता किंवा फेसबुकाचेर आमची एक पेज आसा युवापंथी विथ सचिन. ताजेर चल लायक कर ती पेज एंड त्या मॅसेज बॉक्सान तूं म्हाका मॅसेज करपाक शकता तुजे आन्सर. रिपब्लीक डे म्हळ्यार तुज्या खातीर कितें. बेस्ट आन्सर जो आसा ताका मेळटलें एक प्रायज फ्रॉम युवापंथी विथ सचिन टीम. सो फ्रेंड्स, बेगीतले बेगीन आतां चल ईमेल आयडीचेर ऑर आमच्या फेसबूक पेजीचेर एंड आन्सर कर म्हाका. पूण ह्या विकाची युवापंथी म्हणजे गेल्या विकान आमी आशिल्ले पेडण्याच्या गव्हर्मेंट कॉलेजीन फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ आमी पावले म्हळ्यार मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोण. ही कॉलेज म्हाका खूब आवडली फ्रेंड्स, खरेंच सांगता. म्हणजे इतली ब्युटिफूल कॉलेज. प्लस आनी एक कॉलेजीची खासियत आसा ह्या ती म्हळ्यार हांगासरले भुरगे खूब मोगाळ, खूब हेल्पफूल. फक्त भुरगेच न्ही जाल्यार पुराय फॅकल्टी, टिचर्स, प्रिंसिपल सगळे खूब हेल्पफूल आणि खूब मोगाळ आशिल्ले. म्हणजे मनीसपण जर शिकपाक जाय जाल्यार ह्या कॉलेजी कडल्यान तुमकां भरपूर शिकपाक मेळटलें. एंड हांवें खूब एन्जॉय केली म्हणजे ह्या सगळ्यांची कंपनी एंड मजा तर आयलीच. पूण क्वेश्चन आन्सर रावंड हय न्ही, सगळ्या कॉलेजींनी आमकां सारकेंच गावता. सो ह्या कॉलेजीन कितें क्वेश्चन आशिल्ले आनी कितें आन्सर्स आमकां गावले फ्रॉम स्टुडंट्स, चॅक इट आउट. हाय फ्रेंड्स, आमी सद्याक नॉर्थाकच्यान सारके सावथाक पावल्ले आसा. येस, काणकोणा आसा मल्लिकार्जुन कॉलेजीन एंड जसो हांगासर माहोल आसा खरेंच हांगासर शिकपाक सगळ्यांचें मन करता आसतलें. बट येस, खुबशे भुरगे आसा हांगासर क्वेश्चन आन्सर करपा खातीर एंड पळोवया कितें आन्सर्स करपाचे आसा आनी कितें क्वेश्चन्स आसा ते. आमच्या गोंयान मरे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन सद्याक MLA सीट वेकंट आसा, ताचें इलेक्शनूय जावपाचें आसा. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी? पर्वरी. आयडिया. पर्वरी. पणजी. कित्या खातीर वेकंट आसा, कितें खबर? पर्रीकर आमदार आशिल्ले तेन्ना, पर्रीकर सर. ते आतां डिफेन्स मिनिस्टर जाल्यार सो तांची वेकंट आसा पोस्ट पणजी आनी आतां इलेक्शनूय जावपाचें आसा. वाव, दॅट्स रायट. आमच्या गोंयान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मतदारसंघ जे वेकंट आसा. MLA ताचेर कोण ना. रोखडेंच इलेक्शन जावपाचें आसा. बायपोल इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या 13 फेब्रुवाक. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी, खंयचे मतदारसंघ? मडगांव. एग्रीकल्चर. I had seen it on the news, but I can't remember right now. खंयचे मतदारसंघ, खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी? पणजी. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी? नो आयडिया. नियर टू पणजी. आय थिंक पणजी. 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 पणजी म्हणटा ते कित्या खातीर वेकंट आसा पणजे? बिकॉज आय डोंट नो एनी अदर आन्सर देन पणजी. Don't know. I don't know. Sorry. Benjamin. आमच्या गोंयान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर इलेक्शन जावपाचें आसा, बायपोल इलेक्शन. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी? साउथ गोवा. पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. पर्वरी. पणजी. कित्या खातीर रे ते? मनोहर पर्रीकर पयलीं थंय इलेक्ट जावन आशिल्ले MLA आनी तेजे नंतर आतां थंय कोण तो होम मिनिस्टर जालो म्हणटकीर. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी खबर आसा? ना. खबर ना. पेंजीम. कित्या खातीर वेकंट आसा रे? मनोहर पर्रीकर हे आमचो डिफेन्स मिनिस्टर जालो सो तेच खातीर. आमच्या गोंयांतली एक कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सीट वेकंट आसा, MLA सीट, आनी बायपोल इलेक्शन ऑलरेडी डिक्लेअर केला. विच कॉन्स्टिट्युएन्सी? No, I don't know. Ponda. Benjim. No idea. पणजी. ओके फ्रेंड्स, राईट नाव आम्ही मल्लिकार्जुन कॉलेजीन आसा एंड
TYBA राईट TYBA ह्या क्लासीन आमी आसा सद्याक अँड एक स्पेशल गोष्ट आयज हांगासर जावपाचें आसा ते म्हळ्यार आयज आमच्या एका फ्रेंडाचो बर्थडे आसा तुजें नांव आशा गांवकर एकदा सगळ्यांनी तेच्या खातीर एक सॉंग म्हणणार खंयचें तें हॅपी बर्थडे many happy returns of the day. Who is the health minister for Goa? लक्ष्मीकांत पार्सेकर. लक्ष्मीकांत पार्सेकर. पार्सेकर पहिले असलं खबर ना. पार्सेकर असं It's between Parsekar or Francis D'Souza. I think it's a Parsekar. Definitely Parsekar. पार्सेकर दिलीप पेरुळेकर पार्सेकर कितल्याक दिसता पार्सेकर म्हणून आदर करा कितल्याक दिसता ते पार्सेकर इज द रॉंग आन्सर हू इज द हेल्थ मिनिस्टर फॉर गोवा Health Minister अरे सुदीन ढवळीकर. Sorry, really I don't know. सुदीन ढवळीकर. ऑप्शंस ओके ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत पार्सेकर ऑप्शन बी दीपक ढवळीकर ऑप्शन सी सचिन सुल्लेकर का ऑप्शन डी फ्रांसिस डिसोजा B दीपक ढवळीकर. हू इज द हेल्थ मिनिस्टर फॉर गोवा दवळेकर दीपक दवळीकर I think लक्ष्मीकांत पार्सेकर. हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा हू इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा रमेश तळगर. पार्सेकर आता वदन प्रमोद सावंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर. खबर ना. हू इज द हेल्थ मिनिस्टर फॉर गोवा आता चेंज झाला खबर ना. मिकी पचेको एक्झॅक्ट खबर ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकर महादेव नाईक. माधवी लक्ष्मीकांत पार्सेकर डिसोजा. नाव सांग डिसोजा. फ्रांसिस डिसोजा हेल्थ मिनिस्टर फॉर गोवा हू इज द हेल्थ मिनिस्टर फॉर गोवा हू इज द हेल्थ मिनिस्टर फॉर गोवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर. ओके सो फ्रेंड्स आयज खऱ्यांनीच ह्या कॉलेजीत भरपूर एन्जॉय केले अँड जायते क्वेश्चन विचारले जायते फनी आन्सर्स आमकां मेळ्ळे खरे पूण हे सगळे पळोवन एका टिचरीन आमकां खूब हेल्प केलो आनी म्हाका दिसता सगळी कॉलेजी पळोवन दाखयली तांचें नांवां जाणून घेवन तुमचें नांव मॅम सुविधा सुभाष कोमरपन. मॅम आयज आमी पळयता आजकाल की भुरग्यांक जनरल नॉलेज जी आमी म्हणटा ती कमी आमी जायते फावटी भुरग्यांचेरूय ब्लेम करता बट इट्स नॉट द रायट एक्चुअली जे जनरेशन म्हाका दिसता की जनरेशन गॅप जे आसा घरा कडेन बसून ज्यो गजाली जाताल्यो त्यो जायना तुमकां कितें दिसता ना आय कंप्लिटली अग्री विथ दीस. आजकाल न्ही भुरगीं पेरंट्सा कडेन उलोवन जावं न्यूजपेपर वाचतना बापायक कितें विचारपाचें सोडून तांचें कितें तरी वेगळेंच चालू आसता. जे खंय तरी थांबले न्ही जाल्यार तांकां चड आनी नॉलेज मेळपाक शकता. म्हाका दिसता अजुनूय तांचे कडेन एक काम करतात ते इंटरनेट यूज करतात मोबायल यूज करतात पण तेन्ना ह्यो गजाली ते जाणून घेवपाचे सोडून नाका त्यो गजाली चड यूज करतात. जर बऱ्यो गजाली यूज करताले जाल्यार आज तांकां आनी बरी उत्तरां कळटा आशिल्ली. सारकी तुमी एक गजाल ती सारकी सांगली इंटरनेट आसा पावर तुमच्या हातीन आसा एक्चुअली बट ताजो उपयोग दुरुपयोग चड जाता. बट मॅम थँक्यू व्हेरी मच आमकां इतलो सपोर्ट केला त्या खातीर आनी हे प्रायज फ्रॉम युवापंथी विथ सचिन टिमी कडल्यान थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू. आमच्या इंडियन कितली युनियन टेरिटरीज आसा 29 7 युनियन टेरिटरी 7 I don't have any idea. I am not a geography student. 7 कितें ते युनियन टेरिटरी. 7 5 or 6 7 इंडियन कितल्यो युनियन टेरिटरीज आसा
28. 7. 7. 7. 7. I think it's 7. 7. ओके नेम दे. दमन दीव, पोंडिचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़. लास्ट वन. मिझोराम. दादर एंड नागर हवेली. नेम दे. गोवा, दमन एंड दीव, युनायटेड टेरिटरीज, लक्षद्वीप, अंदमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, युनियन टेरिटरी, दिल्ली घेता, चंदीगढ़, छत्तीसगढ़ समथिंग, दिल्ली, दादर नगर हवेली, मागीर अंदमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, गोवा, दमन एंड दीव, नगर एंड हवेली. ती कोण? आणि खबर ना. Any 4 union territories of India. दमन एंड दीव, अंदमान एंड निकोबार. लक्षद्वीप आयलँड्स. ते दमन दीव, अंदमान निकोबार. ताजमहल. अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, दमन एंड दीव. 3 लगे 3. पॉन्डिचेरी. दिल्ली, अंदमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आयलँड आणि दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंदमान एंड निकोबार आयलँड, पाँडिचेरी आणि बाकी याद नाही. दमन एंड दीव, अंदमान एंड निकोबार आयलँड, पाँडिचेरी आणि हवेली. दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पाँडिचेरी, दादरा एंड नगर हवेली, याद ना. लक्षद्वीप, मालदीव्स, देहरा नगर हवेली समथिंग, दमन एंड दीव, अंदमान एंड निकोबार आयलैंड, पॉन्डिचेरी समथिंग. पाँडिचेरी, दमन एंड दीव, अंदमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली. अंदमान एंड निकोबार, पोंडिचेरी, दिल्ली, दमन दीव झाले आणि आमच्या इंडियन कितले युनियन टेरिटरीज आसा? 7. 7. ओके 7 आसा. नेम दे. म्हाका पॉंडिचेरी, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली. पॉन्डिचेरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंदमान एंड निकोबार आयलँड, लक्षद्वीप. वाव रियली व्हेरी गुड. आमच्या इंडियन कितले युनियन टेरिटरीज आसा? 7. 7. लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पॉन्डिचेरी, छत्तीसगढ़. इनके हो बरा. लक्षद्वीप, अंदमान एंड निकोबार आइलैंड, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पॉन्डिचेरी, दादर नगर हवेली. आमच्या गोंयान एक कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA सीट वेकंट आसा. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी? पेंज्यू. साऊथ गोवा, उत्तर गोंयचो खासदार फॉर लोकसभा कोण? नरेंद्र सावयकर. हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा? फ्रांसिस डिसोजा. He is also deputy CM for Goa. Okay, tell me how many union territories are there in India? 7. Name them. चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, पॉन्डिचेरी, अंदमान एंड निकोबार आइलैंड.